मोगळा बाबा भयणीनो, समजा तुवें तुज्या ल्हान धुवेक तेच्या बर्थडे दिसा एक देणें दिलें. आनी समजा तिणें तें देणें ते देण्या कागदान गुंडायलोलें कागद काडून देणें कचऱ्याच्या धोब्यान उडयलें आनी तें गुंडायलोलें कागद आपल्या थंय दवरलें. हें एक विचित्र उदाहरण तुमकां जे फारिजांवांनी तांच्या धर्मा विशीं कितें केलां तें तुमकां समजून दितलें. त्यांनी तांचो धर्म फकत कायदे पाळपाचो धर्म केलो आनी ते कायदे देवान दिवंक ना. तांणीच ते कायदे केले आनी लोकांचेर भार घातले. दया, काकलूत, मोयपास, मनशांपण त्या कायद्यान नासलें, देवपण. आनी हे धर्माचे अपमान करताले फारिझेव, जो सोबिताय धर्माची इबाळून ती व्हडशी विद्रूप ते धर्माक ताणें दिलें. देवान केन्नाच चिंतूंक नासलें ते कायदे दिवपाक मनशांक, आनी हे देवान दिला म्हणून ते कायदे पाडूंकूच जाय. आनी अशें लोकांचे जिवितान त्रास आनी कोंतीचें जिवीत करून दिलें. देवाचें देणें ताणें कचऱ्याच्या डब्यान उडयलें आनी जे कागद गुंडायल्ले ते तांच्या हातान आसलें. आमी मनशांचें भायलें रूप पळयता, भितरल्या जिविताची आमकां वळख आसना. भायलो स्वभाव पळोवन आनी आमी ताची नीत करता, पूण देव मनशांचो भितरलो आनी भायलो स्वभाव वळखून घेता. देव मनशांचें काळीज वळखता आनी मनशांक आपल्या सारक्याचें दुलोप काळीज आसूंक आपयता. हे खातीर ताका भेटयलोलो यत्न ताका मानवना, पूण काळजाची भक्ती ताका मानता. ह्या खातीर जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानान, म्हाका योद नाका, म्हाका दया जाय.